नामनेचे न्यूरोस्पायनल सर्जन डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांचो आयतारा अमृत महोत्सवा निमतान मडगांव रवींद्र भवनात भौशीक सन्मान जातलो। न्यूरोस्पायनल सर्जन म्हणून संवसारभर नामना मेळिल्ले डॉक्टर रामाणी फाटली कितलीशीच वर्सां गोंयांत वैजकीय शिबिरां घेवन दुयेंतींची सेवा करतात। त्या खातीर हो भोवमान सुवाळो आयोजीत केला। डॉक्टर रामाणी हे नाव आयले की दुसरे नाव दुसरे एक शब्द आमच्या तकलेन येता तो म्हणजे न्यूरोस्पायनल सर्जन। जगभरात आज जे न्यूरोस्पायनल सर्जन्स आसात तातूंतले 10 उत्कृष्ट न्यूरो सर्जन वेचून काढले जाल्यार डॉक्टर रामाणी हांचो नंबर हो वयल्या 5त लागतलो। इतले अजोड अशें तांचें कर्तृत्व आसा। आमकां अशें दिसलें गोंयकार ह्या नात्यान गोंयच्या जनतेचे प्रतिनिधी ह्या नात्यान की ह्या व्यक्तिमत्वाची वळख ही गोंयकारांक जावंक जाय आनी त्या खातीर आमी मुद्दाम हो सत्कार समारंभ दवरला। येता त्या आयतार दिसा 17 तारखेर मडगांवच्या रवींद्र भवनात आनी ह्या सत्कार सोहळ्या खातीर प्रमुख पावणे म्हणून येवपाचे आसात आमचे माननीय राज्यपाल महामहिम श्री भारतवीर वांचू। म्हाका सगळ्या लोकांचे तांचे टिचर्स आनी देव आमचो तांचे सगळ्यांचे बळ मेळ्ळें आनी आतां जर ते मानतात ते जाग्यार हांव जर पावला आसत हे सगळ्या आमच्या सगळ्या सभोवती तुमी धरून सगळे लोक जे आसात जे आमकां मदत करतात। आमी खूब प्रयत्न करतात, शिकतात, लोकांक समजायतात आनी तुमी आमकां मदत करतात लोकां पर्यंत पावपाक। हाजे मनीस तांचो फुडें सरूंक शकता। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। या नाटकाला मला आपल्याला बक्षीस मिळालं त्यामुळे एक चांगलं वाटतं आणि या नाटकाचं पुस्तक यावर्षी प्रकाशित होतंय तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने। गेल्या अनेक वर्षांपासून ते नाट्यलेखन करतात आणि नाट्यलेखन कायम सातत्याने करतात। सातत्याने लेखन करणं ही खूप कठीण गोष्ट आहे। अनेक लोक एक पुस्तक लिहितात आणि एक पुस्तक छापून आलं की लेखक होतात आणि मग लेखक म्हणून जन्मभर त्या एका पुस्तकाच्या भांडवलावरती मिळवत असतात। सरस्वती सेवा समिति मिथिला समाज को उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि गए 2-3 सालों से यह उत्सव यहाँ चल रहा है। सरस्वती की पूजा हमारे हिंदू धर्म में कितनी प्रिय है, कितना महत्व है कि आपको मालूम है। वो विद्या की देवी है। आम्ही स्टार्ट 2009 पासून सुरू केली। ती शिवजयंती सुरू करण्या फाटलो आमचो हेतू की आमचे जे पळय सगळे हिंदू बांधव आसा त्या सगळ्या हिंदू बांधवांक एकत्र करून तांकां एक हाडपाचे दृश्टीन आनी राष्ट्रीय जे पळय आमचे महापुरुश जावन गेले त्यांचे विचार सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाच्या दृश्टीन ही आमी शिवजयंती सुरू केली। ह्या सार्वजनीक शिवजयंतीक आमी एक महाराष्ट्रांतले बरे वक्ते आमी ह्या शिवजयंतीक हाडलेले आसा। ह्या वर्सा आमी म्हणटा तो आमी मंदार पळशीकर एका पुणेच्यान आमी आमंत्रीत केल्लो आसा। गोंय एथलेटीक संघटनेन गोंय खेळां प्राधिकरणाच्या जोड पालवान 45वी राज्यस्तरीय एथलेटीक सर्त आयोजीत केल्या। ही सर्त पणजे कांपालाच्या एसएजी ग्राउंडार 19 आनी 20 फेब्रुवाराक जातली। ह्या सर्तीत सुमार 800 एथलीट्स वांटेकार जातले अशें गोंय एथलेटीक संघटनेचो अध्यक्ष फ्रांसिस्को सार्दिनान सांगलें। गोंय खेळां प्राधिकरणान ह्या सर्ती खातीर 1 लाख रुपयाचो निधी दिला जाल्यार ह्या सर्ती खातीर एकूण खर्च 2.5 लाख येतलो। Go Athletic Association in collaboration with the Sports Authority of Goa will be organizing its 45th state level athletic championship on 19th and 20th of February at SCG grounds, Kampala. The event will commence at 8 AM on 19th February. It is being organized for the age group of under 14, under 16, under 18 and under 20 years for boys and girls and senior men and women. We are expecting about 800 minimum athletes
who have already confirmed their participation in this athletic meet. The estimated budget is around 2.5 lakhs. The Sports Authority of Goa have released the organizational grant of rupees 1 lakh. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.